कांय दिसां फाटीं पर्वरी संजय स्कुलाचे जुने बिल्डिंगेंत जाल्ले दुर्घटनेत जखमी जाल्ले दिव्यांग भुरग्याक मंगळारा मरण आयलें। दुसऱ्या मजल्यावेल्यान पडून तो जबर जखमी जाल्लो। ताचेर बांबोळे जीएमसीत उपचार सुरू आशिल्ले, थंयच ताका मरण आयलें। कांय दिसां फाटीं पर्वरे संजय स्कुलाचे जुने बिल्डिंगेंत जाल्ले दुर्घटनेत जखमी जाल्ले दिव्यांग भुरग्याक मंगळारा मरण आयलें। दुसऱ्या मजल्यावेल्यान पडून तो जबर जखमी जाल्लो। ताचेर बांबोळे जीएमसीत उपचार सुरू आशिल्ले, थंयच ताका मरण आयलें। फाटल्या 4 म्हयन्यां आदीं मडगांव नगरपालिकेचे 50,000 चोरयेक गेल्ले। हे पयशे मार्केट इन्स्पेक्टराच्या घाळपणाक लागून चोरयेक गेल्ले। हे विशीं पालिकेन कांयच कारवाय कित्याक करूंक ना असो प्रश्न नगरसेवक महेश आमोणकार हांणी केला। तशेंच चोरयेक गेल्ले मार्केट इन्स्पेक्टरा कडल्यान वसूल करचे अशी मागणी आमोणकार हांणी केल्या। जाल्यार ही कारवाय पालिकेच्या मुख्य अभियंत्यान करची अशें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर म्हणटा। गोंयचें शेतकी धोरण येता त्या प्रजासत्ताक दिसा मेरेन तयार करपाची मोख सरकारान दवरल्या। शेतकी पिकावळ वाडोवन शेतकाऱ्यांच्या उत्पन्नात वाड करप ह्या हेतान हें धोरण सरकारान चालीक लायला अशी माहिती शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी दिली। शेतकी धोरण तयार करपाच्या हेतान सोमारा शेती तज्ञां वांगडा मंत्री रवी नायक हांणी बसका घेतली। ह्या वेळार संशोधक नंदकुमार कामत, शेतकी संचालक नेविल अल्फान्सो, प्रकाश वेळी तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आजमाने हायस्कूल नेवऱ्या वतीन अखिल गोंय आंतरशालेय घुमट आरती स्पर्धेचे आयोजन केल्ले। ह्या घुमट आरती स्पर्धेक विद्यार्थ्यांचो बरोच प्रतिसाद लाभलो। एकूण 17 शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांनी ह्या स्पर्धेत भाग घेतिल्लो। शिगांव हांगासर रानभाजी महोत्सव जालो। शिगांवच्या शाळेंत हे रानभाज्यांचे प्रदर्शन भरिल्लें। खासा करून गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भाज्यांचे प्रदर्शन ह्या रानभाजी महोत्सवाक पळोवपाक मेळ्ळें। शिगांव जाल्ल्या रानभाजी महोत्सवाचो हो खासा खिणचित्रां।
दिवचलच्या गांवकार वाड्यावयल्या श्री शांतादुर्गा देवळात श्रावण म्हयन्यांतलो निमाणो सोमार व्हडा भक्ती भावनेन मनयलो। ते निमतान देवी कडेन केळीच्या गाव्यापासून सोबीत अशी मखर सजावट केल्ली। सोमारा निमतान धार्मिक कार्यावळी सयत श्री शांतादुर्गा रवळनाथ महिला भजनी मंडळा वतीन नामस्मरण आणि उपरांत विश्वासचारी हांच्या सांगाती कलाकारांचे भजन जालें। सवाशीण बायलांनी जोडवी पेटयली। देवीचे दर्शन घेवपाक भाविकांनी गर्दी केल्ली। कुळेच्या वेळी पाड्याचेर बांदिल्ल्या गणेश विसर्जन चेडीचें उक्तावण आमदार गणेश गांवकार हांच्या हस्तुकी जालें। पंचायतीच्या निधींतल्यान हें काम केलां। 22 लाख रुपया खर्च केल्यात अशी माहिती आमदार गणेश गांवकार हांणी दिली। सोमारा वाळपय वेळूच न्हंयच्या देगेर 13 फूटचो किंग कोब्रा प्राणी मित्र प्रदीप गवंडळकार हाका सांपडलो। फाटल्या 2 दिसां सावन थळाव्या लोकांक तो दिश्टी पडटालो। देखून थळाव्या लोकांनी बेगोबेग प्राणी मित्राक कळीत केले। प्राणी मित्र प्रदीप गवंडळकार हांणी सुरक्षीत रित्या रान खात्यान ताका व्हरून सोडलो। पणजुणे पुलिसांनी आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेटा संबंधी आनीक 2 FIR नोंद केल्यात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण धाडी वेळार आरोपी व्यक्ती मारिया डॉकार्स पासपोर्ट विजा तशेंच ही फॉर्म भरिनासतना बेकायदेशीरपणान रिसॉर्टान रावताली अशें मुखार आयलां। PI प्रशल देसाय आनी म्हापशा STPO हांच्या मार्गदर्शना खाला फुडली चवकशी सुरू आसा। ड्रग्स तस्करी प्रकरणात हैदराबाद पुलिसांनी 3 जाणांक अटक केल्या। हैदराबादात गोंयांतल्यान पुलिसांनी 51 ग्राम कोकेन, 44 ग्राम घुवळे वखदां आणि 97,500 रुपया मोलाचे क्रिस्टलीन MDMA जप्त केला। गोंयच्यान हैदराबाद येवपी ह्या आदेशाची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळी आणि ते उपरांत तांणी ही कारवाय केली।
गोंय वैजकी महाविद्यालयात मल्टीटास्किंग कर्मचाऱ्यान एका बायल कर्मचारी कडेन गैरवर्तन केल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सुमेश हुबळे ह्या कर्मचाऱ्यान घुमेकोच्या एका बायल कर्मचाऱ्या कडेन गैरवर्तन केल्ल्याचें कळ्ळां. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. सांतिनेज वाठारांतल्या मधुबन इमारतीत दिसा उजवाडाक चोरी जावपाची घडणूक घडली. ह्या चोरी प्रकरणात लाखो रुपयांचे भांगर फारावंक व्हेलां. फुडलो तपास चालू आसा. दिसान दीस अपघाताचे प्रमाण वाडत आसा. सोमारा राती कर्वे गांवडोंगरी हांगा एक भिरांकूळ अपघात जालो. रस्त्यार दुचाकी ऑफ रोड गेली आनी आपटली. ह्या अपघातात एकल्या 19 वर्साच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार 2 जाण गंभीर जखमी आसात. काकोडेच्या उद्देगीक वसणुके लागसार सेंट्रो गाडयेन एका मोटरसायकलीक धपको दिल्ल्यान अपघात जालो. ह्या वेळार 25 वर्सां पिरायेच्या अब्दुल शेख ह्या मोटरसायकल चालकाक गंभीर जखम जाली. ताच्या पांयाक तशेंच छातयेक मार लागला. शेल्डे कुडचडेच्या पुलिशेन हो अपघात नोंद केला. फुडलो तपास चालू आसा. दर एका बायलेन आपल्या स्वताच्या बळग्याचेर उबें रावपाक जाय. वेगवेगळे वेवसाय करून फुडें सरपाक जाय. वेवसायाक मजतीचो हात दिवपाक सदांच तयार आसतलो अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार हांणी सांगलें. तुयेश्यो 150 बायलो हातमाग वेवसाय करतात. ह्या हातमाग कार्यशाळेंत वचून जीत आरोलकार हांणी पळोवणी करून कामाचो नियाळ घेतलो.
वास्कोचो आदलो आमदार जुजे फिलिप डिसोजा हांचो इंस्टाग्राम अकाउंट हॅक केला. ह्या हॅकरान जुजे हांचो अकाउंट हॅक करून ताच्या संपर्कात आशिल्ल्या मनशां कडल्यान पयशे मागिल्ल्याचें कळटा. हे विशीं जुजे हांणी पुलिशेन कागाळ केल्या अशी तांणी म्हायती दिली. आमदार संकल्प आमोणकरान बायण्याच्या गणपती विसर्जन शेळीची पळोवणी केली. ह्या वेळार शेळीची दुरुस्ती तशेंच हेर प्रश्न सुटावे करपाचो आदेश तांणी वेगवेगळ्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिला. गणेश विसर्जनाच्या वेळार येरादारीची कोयणी, गणपती हाडपा व्हरपाक वेवस्था तशेंच हेर सुविधा उपलब्ध दवरच्यो असो आदेश ह्या वेळार संकल्पान दिला. पोरण्यात सांदेल प्रकल्पाची अवतिकाय जाल्या. उदकांत आशिल्ल्या यंत्रणांक कळम आयल्या. 22 कोटी रुपया खर्च करून कासरवण बैलापार न्हंयत पंप हाऊस उबारला, पूण ताचेंय काम अर्दवट आसा. सरकारान हाचेर लक्ष दिवन बेगोबेग उदकाचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळावे पेडणेचे लोक करपाक लागल्यात. नॅशनल एमर्जन्सी लायफ सपोर्ट ह्या वैजकी विशयाचे प्रशिक्षण दिवपाची कार्यशाळा मंगळारा जीएमसीन जाली. केंद्रीय भलायकी खातें आनी जीएमसीच्या जोड पालवान हे प्रशिक्षण देशांतल्या 20 ते 25 दोतोरांक दितात. प्रशिक्षीत जाल्ले दोतोर आपापल्या राज्यान भलायकी मळार हे प्रशिक्षण दोतोरांक तशेंच भलायकी मळावेले हेर कर्मचाऱ्यांक दितले. हे प्रशिक्षण 12 ते 16 सप्टेंबर मेरेन चलतले. चवथीच्या बाजारात येरादारीची आडमेळ जावची न्हय म्हणून चवथी पयलीं 2 दीस बाजारात वाहनांक नो एंट्री करतले अशी माहिती दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी दिल्या. दिवचल शारांत ट्रॅफिक जॅम जावपाचे प्रकार घडत असतात. खासा करून बाजारात तर ही समस्या कायम आसा. बेशिस्तपणान पार्किंग करपाचे प्रकारूय वाडत आसा. अंदू चवथीच्या तोंडार ही समस्या गंभीर जावपाची शक्यताय आसा. चवथीचो बाजार वेवस्थीत जावचो म्हणून येरादारी पुलीस आनी पालिकेन फुडाकार घेवन उपाय येवजण करतले अशी माहिती नगराध्यक्षान दिली.
चांदेल पंचायतीन प्लास्टीक मुक्त करपाचो उपक्रम चालू केला. प्लास्टीक वापरपाचे बंद करचे असो उलो पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकार हांणी मारला. तशेंच गणपतीच्यो मुर्त्यो लेगीत चिकण मातयेच्यो हाडच्यो अशें प्रवीण आल्लेकार हांणी स्पश्ट केलें. श्री कमलेश्वर शिक्षण प्रसारक संस्था कोरगांव हांगा 100 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान लेवाचें आनी लोगोचें उक्तावण जालें. ह्या संस्थेन खूब जाणांक घडयले आनी आयज ते वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कार्यरत आशिल्ल्याचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी उक्तावण सुवाळ्यार उलोवप केलें. ह्या वेळार खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार प्रवीण आल्लेकार, जिल्लो सदस्य रंगनाथ कलसावकार तशेंच सरपंच समील भाटलेकर हाजीर आशिल्ले. चातुर्थ श्रावणी मंगळारा निमतान सशस्त्र मोदक हवनाची धार्मिक विधीची कार्यावळ माडेलच्या महागणपती मंदिरात जाली. ह्या विधी वेळार 1008 मोदकांचे हवन जाले. ह्या वेळार भाविक व्हडा आंकड्यान हाजीर आशिल्ले. श्रावण महिन्यात गांवगिऱ्या वाठारांत वेगवेगळे देवकार्य तशेंच कार्यावळींनी सगळीं बायलां एकठांय जावन वांटेकार जातात. तुये वाठारांत कल्पवृक्ष ग्राम संघान श्रावण उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. श्री सटी देवी देवळांत कांदा लसूण विरहीत शुद्ध शाकाहारी पाककला सर्त आयोजीत केल्ली. ह्या सर्तींत वेगवेगळे खाद्यपदार्थ तयार केल्ले.